पळय 2015 2015 तशेंच 2017 तशेंच 2019 अशें आमी 3 टायम आमची जी गोशाळा आहा शिकेरी थंयसर आमी विजीट केले. पंचायत बॉडी गेल्ली थंय विजीट करपाक. विजीट केल्या उपरांत आमी थंयसरली परिस्थिती पळयली आनी थंय वचपाकूय कारण तुका सांगता की ज्या प्रमाणे तुमी आयज आमकां क्वेश्चन केलेत की गोरवाचो बंदोबस्त कसो. एवरी ग्रामसभेक आमचो सेम गोरवांचोच प्रपोजल आसता की गोरवां रातची मदीं रस्त्यार बसता, कितके एक्सिडंट जाता. एवरी टायम आमकां विलेजर्स आमच्या नजरेकूय हाडटा, जांक आमकां न्यूजूय मेळटा. म्हणून आमी 3 फावटी फाटल्या म्हणजे 2015, 2017, 2019 ह्या टर्मान आमी शिकेरी गेले पळोवपाक की तेंचे कडेन आमी एग्रीमेंट करपाक. एक टायम जेन्ना पळय आमी तो इन्चार्ज आहा थंयसर आमी ताका विचारलें की अशें अशें मॅटर आहा तर आमकां आसगांव पंचायतीक तुमचे कडेन एग्रीमेंट करपाचो आहा. तर तेंच्यांनी सांगलें एग्रीमेंट आमी करुया. म्हणजे जेन्ना आमी भितर वचून त्या गोरवांची परिस्थिती पळयली म्हाका दिसता तांकां बसपाकूच मेळना. शेण मूत पावसान नाल्यार आख्खें टोटल उदीक अशें आहा की जे तांकां खाण घालता तेतूनय शेण आसता. आमी ताका क्वेश्चनूय केलो आनी अशी त्या गोरवांची परिस्थिती आहा. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आतां जी गोरवां पळय आहा तेचे धनी कोणूच हांगाना. कारण ते गोरवांनी पोरां काडून काडून कितकीशी गोरवां जाल्ली आहा, गायो जाल्ले आहा, पाडे जाल्ले आहा. आनी आतां त्या ओनराक तर विचारलें ही गोरवां तुजी, तर तो म्हणटा आपणाची एकूच गाय आसली. हे बारीक बारीक कोणाचे ते आपणाक कळना कारण तो ती बांदपाच्या पोजिशनानूच ना. कारण आतांच्या हेतून तर लोकांक रावपाक घर ना, गोरवां खंय बांदतली. ताका लागून आमी ज्या जाग्यार थंय गेले थंय आमी त्या गोरवांची परिस्थिती पळयली आनी मेन म्हणटा ते कितें आहा तांकां तण खावपाची हॅबीट ना. कारण तुमी जाणा आतां जे जाग्यार गार्बेज आहा त्या जाग्यार सगळी ही गोरवां आसता फक्त गार्बेजी खाता. आनी लोक मेजॉरिटी लोक कितें करता प्लास्टीक पोतयेन जेवण जे उरलेलें आहा ते प्लास्टीक पोतयेन घालता आनी गार्बेज पॉयंटाचेर हाडून उडयता. आनी सगळ्या गार्बेज पॉयंटार हांव तुका सबंद गोंयभर तुमकां सांगता हांव मेजॉरिटी जाग्याचेर गार्बेज पॉयंटाचेर तुमकां कुत्रे आनी गोरवां दिसतलीं. कुत्रे तरी पोतयो फोडून खाता. गायो कितें करता टोटल पोतये सकटूच ते भितर तोंडान हितून घेता पोटान. आनी कितकेशे म्हाका दिसता ऑपरेशनां करून मागीर खंय तरी मिडियाचेर येता पेपराचेर येता की अमके केजी आमी प्लास्टीक गोरवाच्या पोटासून ऑपरेशन करून भायर काडली. आतां जेन्ना आमी थंय गेले तर गोरवांची परिस्थिती पळय सारकी ना. तेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमी अशें मेंटेनन्स तितके बरें हे ना कित्याक. कारण जेन्ना आमी गोरवां तुमकां दितले आमी तुमकां गोरवां सांबाळपाक दितले म्हणल्यार आयज ह्या गोरवांची हाल तर पळयत तर हाल सारके पळय सारके ना. सारकी शेणान बसता, मेंटेनन्स ना. आनी त्या टायमाक आमकां म्हणजे 5 वर्सां 6 वर्सां पयलीं आमकां तेंच्यांनी सांगलें की आतां आमी इतके पयशे इन्वेस्ट केल्ले आहा गव्हर्मेंटाचो आमकां फंड येवना. आनी आतां आमकां रामदेव बाबानूय सांगलां की शिकेरी हेका जो तेंचो गोरवांचो जो गोठो आहा ज्या जाग्यार गोरवां ते बांदता गोठ्यांनी थंयसर विजीट करपाचो आहा. आनी आमी ताका सांगलें जे दिसा रामदेव बाबा येतलो तेन्नाय आमी विजीट करतले. आनी तेय बी आमकां तेणी सांगलें की रामदेव बाबान सांगलां की फायनान्शियल कितें तुमकां गरज आहा ती आमी गरज तुमकां आमी दितले म्हणून. आनी काळान अशें जालें की तेच्या नंतर कोवीड येयलो आनी रामदेव बाबा येवपाचो आसलो तो थंयसर येवंक पावलो ना. तेच्या नंतर मागीर एक आसगांवान तो सेम जो शिकेरी गोशाळा चलयता तो आसगांवानूय एका जाग्यार म्हाका विजीट जाले. खंय तरी एक आमी प्रोग्रामाक आसले त्या प्रोग्रामानूय हांवें सांगलेलें की तुमी जेन्ना पळय शिकेरी ही एग्रीमेंट पंचायती कडेन गोरवां व्हरतात तेचे कॅर जायना. कित्याक हांवें म्हज्या स्वतानी पळयल्लें आहा. तर तेणेन सांगलें ना आतां आमकां फंड येयल्लो आहा गव्हर्मेंटाचो आतां आमी बरी मेंटेन करता. ह्या 2 दिसांक एक व्हिडियो व्हायरल जाला युट्यूबाचेर काय फेसबुकाचेर हांवें तो व्हिडियोय पळयला. गोरवांची परिस्थिती थंय पळयात. हांव अशें म्हणिना की गोरवां तर खायना नाल्यार परिस्थिती तशीच जातली. हो जालो वन पार्ट. म्हणून आमी शिकेरी गोशाळेन आमी आमची जी एग्रीमेंट करपाचो आसलो तो आमी केलो ना थंयसर. ओके. तेच्या नंतर फाटल्या 2 वर्सांक आमकां एक हांगा सुनील म्हणून कोण तरी येयलो. तेणेन एप्लिकेशन घातलें आनी तेजे कडेन आमी आतां एग्रीमेंट टायप केल्लो आहा. आनी तेची जी प्रेमायसीस आहा ती लोकेशन तेणेन आमकां कालांगूट दाखयल्लें आहा. सेकेंड शिवोले एक गोशाळा आहा. म्हणजे थंयसर कितें करता जी आमच्या आसगांवान कितें एक्सिडंट जाल्ले आहा जेन्ना आमकां कळटा की खंय तरी एक धाकटें वासरू नाल्यार पाडो जावं गाय एक्सिडंट जाल्ली आहा तेन्ना आमी कितें करता रिक्षेन घालता आनी चड करून आमी शिवोले व्हरता.
आनी केन्ना केन्ना अशें आहा की आमी एक्सिडंट जाल्ली गोरवां आमी हांगाय पासून धाडलेली आहा, जी एक्सिडंट जाला पळय ती. म्हणजे एग्रीमेंट आमी हो सुनील म्हणून एक मनीस आहा तेचे कडेन आमी केल्लो आहा. तुका जाय नाल्यार हांव तो एग्रीमेंटूय दिता. येस. सो आता सगळी आता इन फ्युचर सगळी गोरवां वगैरे आसा पळय ती त्या गोशाळेन आतां वयतली तुमच्या तर्फे. ते गोशाळेन वयतली म्हटल्यार आतां सांगपाचो उद्देश एक आहा, गव्हर्मेंटाकूय खबर आहा की जेन्ना विलेज आसता, एग्जाम्पल शिवोले विलेज, मार्ना शिवोले विलेज, आसगांव विलेज आनी अंजुना विलेज, काणका वेर्ला विलेज आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटी. आसगांव हे मदीं पडल्या कारणान हांकां 5 पंचायती लागता, जावं एक म्युनिसिपालिटी लागता. जेन्ना आमकां अशें कळोन चुकता की अमके कडेन गोरवां आहा, आमी खुबशे फावटी आमच्या लोकलांनी पंचायत मेंबरांनी आमी ट्राय केली गोरवांक घट धरपाक. जेन्ना घट धरपाक गेल्या उपरांत ती धांवता आनी दुसरे विलेजीन एंटर जाता आनी तेन्ना आमकां तो ना इलाज जाता, कित्याक दुसरे विलेजीन आमी एंटर जावंक शकना. आनी म्हाजे कडेन गव्हर्मेंटाक हांव सांगूंक सोदतां म्हाजे तर्फे जावं सगळे आमचे विलेजीचे तर्फे, तुमी एक्सपर्ट तयार करचे गोरवांक घट धरपाक. जेन्ना एक्सपर्ट तर गव्हर्मेंटान तयार केले नाल्यार आमकां एक्सपर्टाक कॉन्टेक्ट करून, कारण ते एक्सपर्ट आसता गोरवां धरपाकूच, जे लोकल लोक आसता तांकां कळना, आमी फक्त तेंच्या फाटल्यान दोरयो घेवन धांवता आनी ते हे धांवले उपरांत ते ऑटोमॅटीक दुसरे विलेजीन एंटर सो जाता. कितली अशी गोरवां सद्या तुमच्या आसगांव गांवान आहा? आतां तर पळयतलय जी गोरवां आहा ती 10% गोरवां मेळना. मेजॉरिटी गोरवां भायली आनी कोणाकूच खबर ना ही गोरवां खंयचे विलेजीची ती. तुमी तर आतां रातचे पळयतले हांगा आमचे हॅप्पी बार आहा, थंयसर तर आमकां कितकेच फावटी हॅप्पी बारा कडेन दिसता की गोरवां बसलेली. हॅप्पी बारा कडसून एक 1/2 किलोमिटर अंजुना पडटा. जेन्ना आमी घट धरूंक वयता ती दुसरे दिसा ती अंजुना विलेजीन आसता. सो आता तुम्ही ऑलमोस्ट एग्रीमेंट सध्या केल्लो आहा तेंच्या केल्लो वांगडा. आहा. ओके. सो आता दुसरो विशय जो आसा पळय तो आमी कित्याक आमदारान तो विशय काडलेलो एनिमल हजबंड्री निळकंठ हळर्णकर हेचे कडेन मिनिस्टरा कडेन एसेंब्लीक की स्ट्रे डॉग्स कुत्रे सुद्दां आमी अशेंच पळयलां की जळी मळी सगळी कडेन भोंवता आनी तुमच्या आसागांवान जाल्यार भरपूरशे आसात हय. इतलो लोकांक त्रास जाता आतां जळी मळी सगळे कोण भुरगीं वयतात ट्युशनाक इस्कॉलाक वयतात रस्त्या वयल्यान चलता खेळटा सगळ्यांकूच चाबत आसता. हेका तुमी कशा तरेन पळयतले कित्याक तेंचें पॉप्युलेशन सद्याक इतलें वाडलेलें आसा की तेंचें स्टेरिलायझेशन कशा तरेन जातलें हेचेर तुमी कशें पळयता कित्याक सरकारान कितें म्हटलां मिनिस्टरान म्हटलें की गव्हर्मेंट जो आसा हो आमी फंड दिवपाक सदांच तयार आसा पूण पंचायती फुडें सरना पंचायती फेलियर जाल्या म्युनिसिपालिटी फेलियर जाल्या सो हेचेर मातशें तुमी आमकां सांगा. पळय तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जे विलेज आहा आनी जे हे पळय गांवा वयले डॉग आहा ते डॉग जे आहा ते कोणीन हाडून सोडलेले डॉग आहा. आतां ही आमची आसगांव पंचायत जस्ट 200 मिटराक एनिमल रेस्क्यू आहा, जस्ट 200 मिटर. जेन्ना जेन्ना गांवान आमकां अशे कुत्रे दिसता जावं कुत्र्यांक घावे जाल्ले आसता आमी कॉन्टेक्ट करून तांकां आपयता, ते येता व्हरपाक. येता कुत्रे घेवन चल्ले उपरांत परत तांकां सारके करतात, म्हणजे जे कितें मेडिकल ट्रिटमेंट आहा तो तांकां दिता. सारके जाले उपरांत जे जाग्यार वरसून तेंच्यांनी कलेक्ट केले त्याच जाग्यार हाडून सोडटा. सांबाळपाची कॅपेसिटी पंचायती कडेन आसता. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता तुमी खंय तरी ही सेंटरां कुत्र्यांची घालची. जेन्ना असले डॉग मेळटा आमी घट धरून एनिमल रेस्क्यूक दिता ते हाडटले आनी गव्हर्मेंटाच्या सेंटरान तांकां हे करतले. गव्हर्मेंटान अरेंजमेंट आतां करपाचो. जेन्ना सरकार सांगता की आमी फंड दिवपाक तयार आसा सो त्या फंडाचो वापर प्रेमायसीस खंय आहा, तुमी कितें करतले? प्रेमायसीस खंय आहा इम्पॉर्टंट हें न्हू. प्रेमायसीसूच ना ते कुत्रे हाडून आमी कितें पंचायतीन बांदूंक शकना ते. आतां कशा तरेन उपाय व्हडलो प्रश्न आसा. व्हडलो प्रश्न गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष दिवपाचें आहा. जो एनिमल हजबंड्री जो मिनिस्टर आहा तेणी लक्ष दिवपाचो आहा. MLAन लक्ष दिवपाचो आहा. मेन म्हणटा ते तांकां शेल्टर जाय. MLAनूच विशय काडलो. प्रश्न सपोज सुटाव जालो जाल्यार पंचायत फुडें हे सगळे 100% जर तर शेल्टर जर डॉगाक मेळाक जावं हेका तर आमी कितें करतले जितके डॉग आमच्या विलेजीन आहा तर आतां आमी कितें करता आमी ऑलरेडी आमचें काम चालू आहा. आमी एनिमल रेस्क्यू हाडून ते डॉग व्हरता म्हणजे परत ते हाडून तेच जाग्यार हे करता कारण तेंचे कडेन तितके प्रॉपर शेल्टर ना तेंचे कडेन. सो हो विशय जालो तेंचें स्टेरिलायझेशन करपाचो ओके पॉप्युलेशन कमी करपा खातीर पूण आसा ऑलरेडी ते कुत्रे तेंचो बंदोबस्त कशा तरेन करतले? तेच म्हणटा न्हू शेल्टर जाय न्हू. गव्हर्मेंटान आमकां अनावन्स करचें की अमके कडेन शेल्टर आहा. आमी सगळे जे पळय गांवा वयले डॉग्स आहा न्हू आमी घट धरून व्हरून घालता न्हू ते शेल्टरान. सो फंडात हो एक प्रश्न न्हू तर शेल्टर जर शेल्टर हो मेन प्रश्न. येस कितके लोक रेडी आहा तुमी पळयतले जाता जे कोण डॉग लवर्स आसता पळय. आतां आसागांवानूच कितकेच लोक थोड्या लोकांक जेवण मेळना म्हणजे जे डॉग लवर्स आहा ते कितके तोप भर जेवण घेवन गाडयांनी घालून हाडून ते रस्त्यार घालता आनी रस्त्यार जेन्ना पळय ते जेवण घालता आनी कुत्रे एकामेकां वांगडा जेवण खाताना झगडटा आनी त्याच टायमाक गाडयो वयल्यान थंयसर एक्सिडंट जाता.
म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक आहा की डॉगाक लागून तालुका वायज शेल्टर तयार करचे. सो दुसरो विशय आता एक शेल्टराचो म्हटलो. आसागांव ह्या वाठारांत आमी कितलेशेच आता सध्या प्रोजेक्ट पयले येयलेले आसा. Yes. तेतूनच एक खंय तरी जागो तुमी शेल्टराक कित्याक नोटिफाय करिना? पळय जे आतां बिल्डिंगे तुमी पळयतात न्हू सगळे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. तुमकां खबर आसतली की आसागांवान रेट कशी आहा. खंयचेच ओनर आहा ते अशे फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दिवपाक रेडी जावचे ना. फक्त गव्हर्मेंटानूच एक जबाबदारी हेचेर घेवची आसागांव पडटली. कम्युनिटींत लँड एक्विजिशन करचे पडटले. प्रॉपर चॅनलान लँड एक्विजिशन केल्या उपरांत ते शेल्टर बांदले उपरांत गव्हर्मेंटाचो थंयसर स्टाफ आसपाक जाय. आसागांव तेंका कम्युनिटी कडल्यान कित्याक जागो तुमी घेयना? कोमली जातीक आमी घातलेले आहा. मेजॉरिटी एका प्रोजेक्ट आहा न्हू कोमली जात एवरी टायम आमकां सपोर्ट करता. गोरवांक लागून आमी स्पेशली एक आमचो सागर नायक म्हणून आहा तेणेनूय एक हांगा एप्लिकेशन घातलेलें आनी सेम एप्लिकेशन आमी फॉरवर्डेड टू आसागांव कोमली जात. अजून तेंचो आमकां रिप्लाय येवना. हे हांव गोरवांक लागून उलयतां. म्हणजे म्हाका गोशाळा जावची कित्याक आमी आमची गोरवां खंय तरी शिकेरी मयां व्हरता. म्हाका अशें दिसतालें की आसागांवान ही गोशाळा जावची. जितकी आसगांवान गोरवां आहा ती थंयसर मेंटेन आमी करूंक शकताले. ऑलरेडी आमी आसागांव कोमल्या कडेन प्रपोजल धाडला आमी. ह्याच्या वांगडा तुमचें कनेक्शन कशें? तांकां कितें तुमी रजिस्टर जावचें पडटा? WVS जे आहा पळय वेलफेअर? हय तें कितें जालां पळय WVS जे आहा न्हू त्या दिसाच आमकां एक तेंचें एप्लिकेशन येयलें की आमकां NOC जाय म्हणून. म्हणजे हांगा पेट्यांक बी धरून व्हरपाक. तर आतां आमी कितें केलां आमचे तेंचें लेटर आमी आमचे फॉर्टनायट मिटिंगेक प्लेस केल्ले आनी तांकां आमी एक रेजोल्युशन पास केलां की तांकां हांगा कॉल आवट करचें. तांकां एक्सप्लेन करून सांग जे तुमी आतां क्वेश्चन केला तेच क्वेश्चन आमी तांकां सांगपाचें आहा की जे तुमी डॉग घट धरून व्हरतात परत तुमी हाडून तेच जाग्यार सोडटात. तर तुमचे कडेन दुसरो प्रॉपर चॅनल ना. तुमचे कडेन हें ना दुसरे स्टेटीनी म्हणजे स्टेट न्हू सॉरी विलेजीनी तुमचे कडेन एक शेल्टर ना. ते आमी इन्क्वायरी करपाकूच तांकां आमी आपयल्ले आहा. म्हाका दिसता आतां नेक्स्ट विकान ते हांगा येवपाचे आहा. सो मागीर NOC बीन दिल्ली कितें वयतली? येस NOC ऑलरेडी पास केल्ले आहा. म्हणल्यार आमकां तेंचें क्लॅरिफिकेशन जाय की ते तुमी डॉग घट धरतल्यात व्हरोन परत तेच जाग्यार पळय सोडटात. तुमचे कडेन कितकी कॅपेसिटी आहा डॉग स्टोर करपाची डॉग पोसपाची कितकी कॅपेसिटी हे सगळें डिस्कशन करपाक आमी तांकां हांगा आपयले. फाटल्या दिसांनी ते तुमकां खबर आसतलें की अंजुना एक इश्यू जाल्लो व्हडलो इश्यू जाल्लो आनी आमचे मिटिंगेक आमी डिस्कशन केलें की सगळे मेंबरांक इंस्ट्रक्शनूय दिले असले डॉग जे आहा डेंजर डॉग तांकां तुमी पर्सनल वचून सांगात. प्लस आमी पंचायतीचे तर्फे आमी पब्लीक नोटीस काडली. जे जे घरान डॉग आहा तांकां व्हरोन दिली आमी. म्हाका दिसता तेच्या नंतर म्हाका अशें एक येयल्लें की तुमी कंप्लेंट केल्यात पुलिशेन मागीर आमकां वयचें पडलें अशें बी. हांव तुका सांगता बाद्यांतलो इश्यू हो. हे सगळें केले उपरांत आनी आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें की तुमचे डॉग आहा ते रजिस्टर करात. पूण येयल्यार कोण करपाक? हांगा न्हू आमी तांकां सांगलें एनिमल हजबंड्री आहा पळय थंयसर करात नाल्यार आमकां तुमी हांगा नांवां दियात आमी हांगासून नांवां धाडटा. म्हणजे कोणूच आमकां आसगांव पंचायतीन नांवां दिवना. मे बी तेंच्यांनी डायरेक्ट थंय रजिस्टर केलां आसतलें एनिमल हजबंड्री. आमचें हें चालू आसता. सो पूण डेटा कितें कलेक्ट केलो सर्वे केलो की तुमच्या गांवांत आतां कितले आसा गांवांत अशे खतरनाक कुत्रे आसा? आमी नोटीस धाडलेली तेंच्यांनी हांवें अशें आयकलां की आमी रजिस्टर करता अशें सांगलां. आतां आमी परत आनी एक लेटर धाडटले. परत फुडें फॉलोअप घेतले? फॉलोअप घेतले. येस. पण लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? बरो आहा. खुबशे लोक म्हणटा की अशें आसपाक जाय. कितकेच कडेन आमकां इन्सिडंट जाता आतां कित्याक जे व्हायरल जाता खंयचो तरी तुमी मिडिया हे सगळे इश्यू आहा ते फ्रंट सायड हाडटात म्हणून हे लोकांक कळटा. आनी अशे खुबशे जे लेबर्स बी आसा तांकां जेन्ना पळय अशे कुत्रे चाबता ते कोणाक सांगपाक वचना जावं पुलीस कंप्लेंट करपाक वचना. आनी कितकेशे इश्यू हे आहा न्हू भितरूच नामले गेले वयता. म्हाका दिसता मिडिया हेचेर फोकस दिल्या कारणान हे सगळे इश्यू भायर येता. माझे नाव नेल्सन फर्नांडीस हांव अटर्नी कम्युनिटी ऑफ आसगांव. तुवें म्हटलें तें सारकेंच म्हटलें. एक्चुअली कितें आहा कम्युनिटी ऑफ आसगांव सद्दां गांवाक सपोर्ट करता. इतले प्रोजेक्ट जालेले आहा वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट इलेक्ट्रीक सबस्टेशन कॉलेजीस शाळा वगैरे जे कितें जालेले आहा आसगांव कम्युनिटी ऑलवेज सपोर्ट करता. आनी आमकां एक्चुअली एक प्रपोजल येयलेलो 2024 एक वर्साच्या मायज जाले जेन्ना आमकां पंचायतीनसून प्रपोजल येयलेलो की गोरवां खातीर आनी गायी खातीर एक गौशाला काडूंक जाय म्हणून. आनी आमी तेन्नाच एक्चुअली अग्री केलेले की आमी दितेले म्हणून. पण तेच्या उपरांत इतली घडामोडी जाता की ते तशेंच उरले. एक तुमी बरो प्रश्न केलो हांव परतून सांगता की कम्युनिटी ऑफ आसगांव डेफिनेटली सरपंचा बरोबर मेळोन
विलेज पंचायत वासगावात सहकार्य करतेले आणि जागो दितेले आणि बरोसो एक जागो आम्ही दोघेही आयडेंटिफाय करतेले आणि त्या मनाने आम्ही ती गौशाला आणि एक स्ट्रे डॉग्सा खातीर आम्ही करतलो. जे तू म्हणटाय सारखे जे स्ट्रे डॉग्स आहा ते खूप वाडलेले आहा आणि ते आता जिवाक धोको, कित्याक मध्येच जेन्ना कोण टू व्हिलराचेर वेता ते चार्ज करतात तांकां आणि लोक पडता सुद्धा. आणि गोरवांचो दुसरो प्रॉब्लेम आहा की रातचे लायटी बिटी मातशे कमी असल्यामुळे केन्ना केन्ना जे काळ्या कलरची जी गोरवां बी बसतात रस्त्याचेर ती दिसनात आणि हांगा ऍक्सिडेंट जावन लोक मेलेले बी आहा. सो माझे हेच म्हणणे आहा की आता जेन्ना तुम्ही हो प्रश्न काडलेलो आहा, हांव विलेज पंचायतीचे सरपंच आहा तेंच्या बरोबर मिळून आम्ही एक बरोसो जागो आयडेंटिफाय करतले आणि जाले जाल्यार दोन्ही आम्ही हे जे प्रोजेक्ट आहा बरोबरीच दवरतले आणि अशें आमी तांकां सहकार्य करतले. कित्याक जशें एनिमल हजबंड्री निळकंठ हरणकरांनी सुद्दां सांगलें की गव्हर्नमेंट जो आसा हो फंडिंग करपाक तयार आसा, होय, फक्त पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी फुडें सरोंक जाय म्हणून. करेक्ट. सो तुम्ही ना आम्ही रेडीच आहा आणि आयज तुका सांगितलेले 1 वर्सा आधी त्यांचो प्रपोजल येयलेलो आणि तेन्ना सुद्धा आम्ही रेडी आहाले. कित्याक कम्युनिटी दादा वासगांव ऑलवेज रेडी असता गांवच्या उदरगता खातीर कितेंय जागो दिवपाक नाल्यार कितेंय करपाक आमी ऑलवेज रेडी असता. आणि हेच्या भितर आमकां बऱ्यापैकी पंचायतसून सहकार्य मेवता आणि तेका लागून आमी रेडी असता. कित्याक आमी जाणो की आमचो जो जागो आहा तो बरे भाशेन यूज जातलो म्हणून. उगाच आमच्या कडून कोण जागा हांगा घेवचो ना अशें आमकां खात्री आहा. नमस्कार. तुम्ही जो प्रश्न मांडला पळय रिगार्डींग गोरवांचो, हो आयज न्हू खूब लाँग टर्म जो पेंडींग आसा अजुनी, जे आमी आतां कॉन्ट्रॅक्ट ऑलरेडी गौशाळेचो कॉन्ट्रॅक्ट आमी अतुल सरीन हो जो प्रायवेट ऑर्गनायझेशन आसा ताका आमी ऑलरेडी दिल्लो आसा आणि तो एक बरें काम करता. तेजी कॅपेसिटी थंयसर चड ना, बट लेस देन 100 कावज आसा. बट शिवोले जी एरिया वाठार आसा तो खरेंच व्हडलो वाठार आसा. सो जी उरलेली गोरवां आसा अबाव 50-60 जी मागीर ती मया गौशाळेन धाडटा. सो ताका ती थंयसर ट्रान्सफर करची पडटा. इवन गोरवांची डेथ सुद्दां जाल्यार तो येता आनी पिकअप करता. खरेंच तो एक काम बरें करता सद्या तरी. सो ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो हा, एग्रीमेंट केलो कशा तरेन? तो एग्रीमेंट केल्लो आसा आनी गव्हर्मेंट ताका ऑलरेडी पे करता. गव्हर्मेंट पे करता हाका. पयलीं आमी पंचायती तर्फे आसताले, आतां गव्हर्मेंटान आपल्या अंडर घेतला आनी गव्हर्मेंट ताका पे करता. कितें डेटा आसा पंचायती कडेन की कितली गोरवां अजून मेरेन तेणे पयले आनी गोशाळेन घातलेली आसा तुमी? आसा तेणी आमकां आपलो जे कितें फोटोज व्हिडिओ रिकॉर्डिंग तो धाडटात आमकां. जे दिसा कितें कितें तो पिकअप करता तो सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक तो आपले रिपोर्ट दिता. म्हणजे आपूण ह्या दिसा हें उखल्लें. इवन लोक सुद्दां सांगता आमकां खंय तरी बाबा गोरू डॅमेज आसा, सो तो आमी ताका कॉन्टेक्ट करून तो वयता आनी तो तांकां कलेक्ट करता. तेंची मेडिसीन जाय कितें जाय तें सगळें कॅर घेता, आपल्या हितून हाडून दवरता. तो प्रॉब्लम कितें लोकां कडेन प्रॉब्लम कितें करता, लोक कॅर घेयना. वासरू जालें न्हू की गाय जाले जाल्यार ती घरा व्हरता, पाडो जालो ते रस्त्यार सोडटा. म्हणजे त्या टायमार तो धनी तयार जाता. हय, त्या टायमार तेजो येता. पण सपोज मोडले, गाडी मारली, त्या टायमार कोण येना. त्या टायमार ते आपले न्हू. त्या टायमार तुम्ही पंचायत कशा तरेन पळयतली? कित्याक आमी गोरवां पयले जंय मय सगळे कडेन बसता, एक्सिडंट जाता, गोरवां इंजर्ड जाता, गोरवां मेल्लेली आमी पळयलेली आसा. अशा तरेन की जो कोण ओनर आसा ताका कितें फायन बीन मारली वयता? मेन म्हणजे आमच्या पंचायती कडेन रिकॉर्ड ना की कोणा कडेन कितली गोरवां आहा ती. हो एक डेटा कलेक्शन जाल्लो जाय. कित्याक आतां मेन चडशी आदी चडशी घरांनी गोरवां आसताली, आतां ती ना. ती. सो मेन आमच्या पंचायतीन आमचो एक आतां ग्रामसेवक आतां ठराव घेतले आमी की रिगार्डींग स्ट्रे कॅटल्स जावं कितें प्रायवेट कॅटल्स ऑल्सो एक रिकॉर्ड आसचो. आमच्या वाड्यार बाबा इतली आहा गोरवां, ह्या वाड्यार इतली आसा, आनी तो रिकॉर्ड पंचायती कडेन आसचो. आनी सपोज ती डेथ जाली जाल्यार तेजो रिपोर्टूय दिवचो. कित्याक आनी बद जाल्यारूय दिवचो आनी डेथ जाल्यारूय दिवचो. कित्याक नाल्यार रिकॉर्ड उरना. कारण ती जी गोरवां रस्त्यार भोंवता पळय, तुका सांगल्या प्रमाणे की जर गाय येयली जाल्यारूच ते गाय जाली जाल्यार ती घरा व्हरता तिका, ना जाल्यार पाडो आहा जाल्यार ताका तो परत तो रस्त्यारूच भोंवता. त्याच्या उपरांत आता दुसरो जो मेन विशय येता तो म्हणजे स्टे डॉग्स. कुत्रे सुद्दां आमी पळयल्या की सगळे कडेन जंय मळी सगळे कडेन भोंवत असतात आनी हेका लागून एक्सिडंट जाता. कित्याक ते मदींच येतात, पण तांकां रस्त्या कुशीक खानावळ घालता आनी ताका लागून रस्त्या कुशीकूच जेवण घातलें की ते रस्त्यारूच भोंवतात. ओके,
सो त्यांचे पॉप्युलेशन व आता दुसरं आम्ही पळयला की जळमळी कुत्रे जे आसा सगळ्यांक चाबात आसात ओके काही आम्ही देतूय जाल्ली पळयल्या सध्या अंजुना वाठारान सो स्टेरिलायझेशन म्हणजे त्यांचे पॉप्युलेशन कमी करपा खातीर आता तुम्ही कशा तरेन पळयतले कित्याक हो प्रश्न असेंब्लीक येयला आणि तेचेरूय आमदारान एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरान निळकंठ हळर्णकर हांच्यांनी सुद्दां म्हटलं की पंचायती आसतात पळय त्यो एक्ट करिना आमी फंड दिवपाक तयार आसा तेजें स्टेरिलायझेशन रितसर जावंक जाय तेचो डेटा आसूंक जाय हेचेर कशा तरेन पळयता रिगार्डींग स्टेरिलायझेशन आमचे शिवोले आमचे स्टेरिलायझेशन बरे तरेन चालू आहा कारण वॅग हें आमकां बरें सपोर्ट दिता दे गो डोर टू डोर मेन म्हणजे डोर टू डोर वयतात ते विचारता आनी तेंकां ते कार्ड दिता म्हणजे तेका स्टेरिलायज केलो जाल्यार तेका पयले तेका ते रॅबीज इंजेक्शन मारता आनी फिमेल आसा तांकां जर स्टेरिलायझेशन करपाक जाय जाल्यार ते व्हरतात येवन सो कॉन्टॅक्ट नंबर दे प्रोवायड यू आनी जाय जाल्यार कॉन्टॅक्ट नंबर आमी पंचायतीन दवरता जर कोणाक स्टेरिलायझेशन करपाचें आहा कुत्र्याचें कित्याक स्ट्री डॉग्स आहा जाल्यार आमकां एक कंप्लेंट दिवची आनी तशेंच आमी रिगार्डींग जे अब्रॉड डॉग्स आहा रिगार्डींग जे चावतात तेका आमी फॉर्म दवरलेले आसा जे आता डेंजरस Dangerous dogs डॉग पंचायतीन नोटिफिकेशन काढला हय सो आमी तेजी फॉर्मां आमी पंचायतीन दवरलेली आसा ती प्लीज येवन कलेक्ट करची सो त्याचा सर्वे जाल्लो आसा की कितली सध्या तुमच्या शिवोले अजून तरी सर्वे जावंक ना but डेंजरस डॉग्स आसात अजून तरी सर्वे जावंक ना बट अजून तरी आमकां ही क्वेरीज येवंक ना शिवोले वाठारान की डेंजरस डॉग चावला वचप म्हणून सो आमी हेचे फुडें आतां सर्वे करतले आमी चालू आसतलो या ओके त्यांच्यानी येऊन रितसर रजिस्टर हय करता पयलीं तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें त्या प्रमाणे आमकां कळटलें न्हू एक डोर टू डोर आमी वचूंक शकना कित्याक तसलो लोक कोण गेटीर वचपाकूय भियेता अजून मेरेन येयल्या कोण रजिस्टर करपाक जावपाक हय फॉर्मां येयल्या लोकांनी येयल्या लोक येयल्या. ओके सो आता जे एक तर स्टेरिलायझेशन व पॉप्युलेशन त्यांचे जे वाढ जाता ते कमी करपा खातीर सर. पण आता जळमळी जे कुत्रे भोंवतात रस्त्याचेर तेंचेर बंदोबस्त कशा तरेन करतले तुमी आतां आमचे हितून एक एनिमल हजबंड्रीचें एक हॉस्पिटल आसा शिवोले हेल्थ सेंटराच्या फाटल्यानूच सो आमी तांकां आतां लेटर करतले एज पर असेंब्ली की आमकां तुमचे थंय कितें हेल्प मेळटलो कित्याक ते इंजर्ड कुत्र्यांक येता सगळ्यांक जनावरांक हेल्प करतात सारके करपाक सो तेंच्या थ्रूच आमी आतां वचपाक कित्याक सरकारान MLAन सांगल्या प्रमाणे की पंचायतींनी इनिशिएटीव घेवचो म्हणून येस सो एज पर दॅट गॅजेट आमी पंचायती थ्रू तेंचे हेल्प घेवन कित्याक आमचे कडेन टेक्निकल मनीस ना की चडूच वाड जाल्ली आसा आमचे कुत्र्यांची. टेक्निकल मनीस ना दोतोर ना की बाबा तांकां ते ऑपरेट करपाक सो आमकां डिपार्टमेंटाचो हेल्प घेवचो पडटलो हो विषय जालो की एक स्टेरिलायझेशन करपाचें आनी त्यांचे पॉप्युलेशन कमी करपाचें पूण त्याच्या उपरांत जे आसात कुत्रे जळीमुळी सगळे कडेन भोंवतात आनी डेंजरस जाल्ले आसात एग्रेशन जाल्ले आसा चापतात जळीमुळी चलोन कोण वयता ट्युशनाक भुरगीं वयता इस्कॉलाक भुरगीं वयता तांकांय भंय पडलो आसा ते कुत्र्यांचो बंदोबस्त कशा तरेन करता खंय कमी करून तांकां खंय व्हरून एका शेल्टरान घालप ते आतां गव्हर्मेंटाक आमी आतां लेटर करता की बाबा हेजेर आमकां कितें सोल्युशन काडचें हेजेर आनी ऑप्शन ना कित्याक कोण आपल्या स्ट्रीट डॉगांक कितें जाता लोक तांकां हाडून जेवण वाडटा आनी मे बी तांकां ते फ्रेश मीट घालता आसतलें सांगूंक जायना कित्याक ते एग्रेसीव जातात आमी पळयलें तुमी पळयलें आसतलें ते एग्रेसीव जावन ते चावंक वयता धाकट्या भुरग्यांक चडशे ते धाकट्या भुरग्यांक चावंक वयता सो म्हाका लोकां कडेन की तांकां फ्रेश मीट कांय घालचें न्हू एक रायस घालता एक ओके रायस हें बट फ्रेश मीट जे कितें आमी कोंबड्यो कट करता कोंबड्यातून तेजे पांय हाडटात आनी तांकां डायरेक्ट फ्रेश उडयतात तेजेन ते ब्लड खावन ते आनीक एग्रेसीव जातात एग्रेशन जाता हय सो मागता ते लोकां कडेन की तांकां फ्रेश मीट घालचें न्हू सो तुमी आतां कितें ते कुक्ड कितें ते सो पंचायत तर्फे एक सर्वे केल्लो वयतलो सगळे कुत्रे खंय खंय जळीमुळी आसात कमी करपा खातीर बीन कितें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर